नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. महासत्ता गिराणाच्या फाट्यार 5 वर्ष जर्जर पत उतार, नवी बुन्याद, नवो राज्यभार, आशेर संसार, बाजार विक्रमी 50,000. शेतकाराड सरकार, बाबा पुता 10 फेरी पार. एक पावल माघार, आता न्हयकाराचो फेरविचार. शासकी फौज 60,000, खपतल्यांक ना शाश्वती ना धडपगार. हाजीर नवे 10,000. पियार नका, आदल्याचो सियार. नवे निर्वाचित उमेदवार, पोरणीच गाराणी ना अधिकार. जनकल्याणाचो भार सरकाराच्या नाड्यार, स्वताक ना घरदार. भ्रष्टाचाराक फुटली पाखां, लोकपालाच्या पाखार वार. लजेचे नाना प्रकार, कोणे विकली, कोणे भाजून घाली, कोणाची वाऱ्यार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. उच्चाधिकार समितीची कर्नाटक गोंयांत वादग्रस्त इन्फ्रा प्रकल्पाची इन्स्पेक्शन सुरू. मोल्या हायवे इन्स्पेक्शना उपरांत टीम दांडेली. फाल्यां डबल ट्रॅकार, परां गोंयांत तमनार. बायडन अमेरिकेचो 46वो अध्यक्ष, कमला उपाध्यक्ष. पहिल्याच दिसा 15 कार्यकारी आदेश. ट्रम्प प्रशासनाची धोरणां रद्द. इमिग्रेशन सदळ. मार्केटांत तेजी. सेन्सेक्स 50,000 पार. पुण्यात कोविशिल्ड वाशिनाचे उत्पादक सिरम इन्स्टिट्यूटाचे अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगेक उजो. 5 जाण गेले. मजले काबार. वाशिनाचो प्लांट सुरक्षीत. चल्ल्या चौकशी. केंद्र सरकार शेतकार वाटाघाटीची तड लागना. सरकारान एक पावल घेतले फाटी. शेतकी कायदे 1.5 वर्स होल्डार दवरून वाटाघाटीक सरकार तयार. निर्णायक बसका 22 जानेरार. सावंत सरकार करप्शन प्रूफ. लोकायुक्ताची पाखां कापून भ्रष्टाचाराक रान मेकळें करपाचो प्लान. गोवा फॉरवर्डाचे बिल पास करात, ना जाल्यार सरकाराची लज वाऱ्यार. इफीच्या समारोप सुवाळ्याक झिनत अमान, बाबुल सुप्रियो. नेताजीचे फिल्म दाखोवन श्रद्धांजली. यशजी म्हणटा इफीची 52वी आवृत्ती येता त्या नोव्हेंबरांतूच. आणि सरकार काडटा 10,000 नवे वॅकन्सी. सरकारी कर्मचारी संघटना म्हणटा कॉन्ट्रादा वेल्या स्टाफाक पयलीं घेयात. सीआर बरो आसा तांकां खंय वॅकन्सीर घेवचे. मोलेंचे 3 वादग्रस्त इन्फ्रा प्रकल्पाची केंद्रीय उच्चाधिकार समितीन इन्स्पेक्शन सुरू केली. आज मोल्या हायवे वाठाराची पळोवणी करून कमिटी कर्नाटकांत गेली. शुक्रारा कर्नाटक गोवा रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाची पळोवणी करतले. शेनवारा गोंयांत येवन गोंया वटेनच्या तमनार प्रकल्पाच्या सुवातीची पळोवणी करतले. सीईसीचो रिपोर्ट ह्या प्रकल्पाच्या फुडाराचे नजरेन म्हत्वाचो. अमेरिकेचो बायडन प्रशासनान ताबो घेतलो. अध्यक्ष जो बायडन, उपाध्यक्ष कमला हॅरिसाचो सोपूतविधी. आदले 3 अध्यक्ष सुवाळ्याक आशिल्ले. ट्रम्प दिसलो ना. पहिल्याच दिसा बायडनाचे 15 कार्यकारी आदेश. अमेरिका क्लायमेट पॅक्ट आणि WHOत परत. इमिग्रेशन सदळ. मुस्लिम राष्ट्रांवेली इमिग्रेशन बंदी फाटी. ट्रम्पाची वादग्रस्त धोरणां रद्द. मार्केटांत तेजी. सेन्सेक्स विक्रमी 50,000 पार. In another January, on New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the president said, and I quote, "If my name ever goes down into history, it'll be for this act, and my whole soul is in it." My whole soul is in it. Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Through struggle, sacrifice, and setback, survival comes from the planet itself.
a cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism that we must confront and we will defeat. पुण्यात कोविशिल्ड वाशिनाचे उत्पादन करपी सिरम इन्स्टिट्यूटाचे अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगेक दनपारा अकस्मात उजो कळटा ते प्रमाण कोविशिल्ड वाशिनाचे उत्पादन करपी प्लांटाक उज्याची झळ बशिल्ली ना 5 जाण गेले 8 फायर ब्रिगेडी लागून उजो आटापा हाडलो उज्यांत कितलेशेच मजले काबार जाल्यात काल सावन कोविशिल्डाची भारतांतल्यान निर्गतय सुरू जाल्ली केंद्र आनी शेतकार संघटना मदीं 10 बसका जाल्ल्यो वाटाघाटींनी वादाची तड लागना जाल्ल्यान निमाणे सरकाराचें एक पावल फाटी नवे शेतकी कायदे फुडले 1.5 वर्स होल्डार दवरूंक सरकार तयार कालचे बसकेंत प्रस्ताव सरकारान शेतकार संघटना मुखार दवरला ताचेर निर्णायक बसका 22 जानेराक जातली शेतकार कायदे फाटी घे म्हणटात मात हो प्रस्ताव अजून न्हयकारिल्लो ना हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है 1 साल का भी हो सकता है 1.5 साल का भी हो सकता है और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है प्रमोद सावंत सरकार वॉटरप्रूफ कशें करप्शन प्रूफ जाला लोकायुक्तांची पाखां कापून भ्रष्टाचाराक रान मेकळें करपाचो प्लान म्हूण विजयाचो आरोप गोवा फॉरवर्डान लोकायुक्ताक आनीक अधिकार मेळचे म्हूण कायदो दुरुस्ती घाल्ली सरकारान खंय नेमकें उपराटें केलें ह्या अधिवेशनात गोवा फॉरवर्डाचे लोकायुक्त दुरुस्ती बिल पास केलें ना जाल्यार खंय गोवा फॉरवर्ड सरकाराची लज काडीत भोंवतले हे गोवा लोकायुक्त एक्ट 2021 अमेंडमेंट बिल म्हणून आमी मूव केल्लें आहा एक्झॅक्टली 1 आठवड्यान सरकार एंटीपोडल सारकें अमेंडमेंट्स मूव करता आमी अमेंडमेंट कितें मूव केलां लोकायुक्त एक्टाक स्ट्रॉंग करचो आमी म्हणटात करप्शन बंद करचें प्रमोद सावंत करप्शन स्वयंपूर्ण करूंक सोदता आत्मनिर्भर करूंक सोदता सगळ्या पक्षांनी आज मेरेन ऑपोजिशनान आसतना सदां म्हणिल्लें आसा की लोकायुक्त एक्ट म्हणटा तो गोंयचो ताचे विंग्स क्लॅम्प डावन केल्ले आज जे प्रमोद सावंतान केलां इट इज नथींग अदर देन एक्चुअली एबॉलिशिंग इट इज एक्चुअली द सेमी फायनल आता लास्ट उरता ते एबॉलिशूच करून उडोवचें आनी हे जर अमेंडमेंट्स आयले जाल्यार हांव हावजान सांगपाचो आहा की हे आनी अमेंडमेंट करून तुमी दवरतात कित्याक काय म्हणलें मायट एज वेल एबॉलिश इट फुल्ली की क्लियर कट करप्शन आमी एंडोर्स करतात हें दाखोवपाक तांकां लज वचून दिसता इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीस लास्ट इन्स्टॉलमेंट ऑफ काँग्रेस MLAs who has gone there which has given them the majority आनी अशें तशें कोणी भायले तांकां सपोर्ट करता मोद इतलो मारिल्लो आहा की सरकार म्हणटा आमी करप्शन करतले आमकां तुमी ऑम्बुड्समॅन कोण लागना आमी करप्शन प्रूफ वॉटर प्रूफ बी कशें आसता तशें करप्शन प्रूफ सरकार करपाक हो प्रमोद सावंताचो प्रयास आहा आनी खंयच्याय आमदाराक जर तो चोर न्ही म्हूण दाखोवंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता त्या आमदारान हे आमचे अमेंडमेंट सपोर्ट करूंक जाय आनी सरकाराचो अमेंडमेंट ओपोज करूंक जाय तुगे फाउंडेशन फॉर जस्टिफिकेशन आसपा जाय थिंगा तुगे जस्टिफिकेशन कितें करप्शन वाडलो देखून आमी काडटा ते आमी आमचे मंत्री आहात ते आनी आमचे चीफ मिनिस्टर आहात तो सगळे सांपडले थिंगा देखून आमी आतां तेका टुटलस टायगर घेवन सोदतात थिंगा दिस इज द फर्स्ट थिंग amendment of Upalokayukta. So this means infiltration of your man inside the Lokayukta. The definitions which have been changed, not to allow misconduct and redefining corruption. I think that is a game changer which will not allow this commission, Lokayukta, to function at all. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक रोखडेच परत मेळया
फेब्रुवारी सोंपता म्हणल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स राजकीय पक्ष जातलो. पार्टी पोगो बिल तकलेंत दवरून फुडें व्हरतले. गोंय साल्वार करूंक पार्टी वावुरतली म्हूण निमंत्रक मनोज परब पणजे करंजाळे पार्टीचें ऑफिस उक्तें केले उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. वेंचणूक आयोगा कडेन वचून पक्ष रजिस्टर करतले. काँग्रेस सोंपल्या, आपाक लोकांचो तेंको ना, फायट खंय आरजी आनी बीजेपीची. बेगीनूच ह्या मंथ एंड म्हटल्यार आमी पार्टी डिक्लेरेशन करपाचें आसा. आमचे फॉर्मूय जे आसा इलेक्शन कमिशनान घालतले ते वयतले, पूण तेच्या पयलीं आमी सगळ्या लोकांच्या फुड्यान डिक्लेअर करतले. म्हटल्यार 100% आमी पॉलिटिकल वयतले ते डिक्लेरेशन म्हणजे ऑफिशियल डिक्लेरेशन करतले. आमचो जो मेन इश्यू आसा तो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, गोंयकारांचो रायट, जे रायट्स आजून पर्यंत खंयचीच पार्टी उलोवंक ना, नाजाल्यार खंयचीच पॉलिटिकल मेंबर ना पॉलिटिकल लिडर आजून पर्यंत पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेचे रायट जे बेजीक रायट्स आसा, जॉब आसा, लँड आसा, ते रायट्स आसा पळय तेंचेर कोणूच तेंचे एक्झिस्टन्साचे रायट्स उलयना. सो आमचो मेन जो बेज आसा तो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो, तो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आमचे बील आनी गोंयकारांचे रायट्स. जे इलेक्शन आसा ते हांव इतलेंच सांगपाक सोदता, हे इलेक्शन बीजेपी वर्सीस आरजी आसा. तुमी एक्झिस्टींग जी ऑपोजिशन पार्टी आहा ती ऑपोजिशन तर उरलेलीच ना, तेंचे 4-5 जाण उरला. बाकी आम आदमी पार्टी आसा तेजे तुमी पळयता 20 आंदोलन घेता तेन्ना कितले लोक आसा, 10-15 लोक असतात. आनी बाकीचे काँग्रेस तर एक्झिस्टन्सान ना, गोवा फॉरवर्डाक काय कोण आतां ट्रस्ट दवरपाचो ना. सो इट्स द फायट इज बिटवीन आरजी आनी बीजेपी. वोट स्प्लीट करीत जाल्यार कोण तरी दुसरे करतले, आप ना जाल्यार गोवा फॉरवर्ड, एनसीपी, काँग्रेस, ते वोट स्प्लीट करतले. सो हांव लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी वोट स्प्लीट करपाक दिवचे न्हू, आनी ही जी बॅटल आसा ती 1:1 जावची, बीजेपी वर्सीस आरजी, आनी क्लियर कट एक मॅन्डेट लोकांनी दिवचो. ह्या वर्सा इफ्फीच्या समारोप सुवाळ्याक अभिनेत्री झीनत अमान, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो आनी IMB सचिव अमित खरे. 24 तारखेर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार सुवाळो जातलो. 23 तारखेर नेताजी सुभाषचंद्र बोसाचें खासा फिल्म दाखोवन तांकां ट्रिब्यूट दितले. इफ्फीची 52वी आवृत्ती येता त्या नोव्हेंबरांतूच म्हूण ESGचो उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसाय उलयला. The old renowned actress Zeenat Aman, Babu Supriyo, Minister for State Environment and Forest, Amit Khareji, Secretary Information and Broadcasting. Also we will have tribute to Netaji Subhash Chandra Bose on 23rd. The film will be screened on the life of Subhash Chandra Bose. सर ह्या वर्सा कसो कितें रिस्पॉन्स आशिल्लो अजून पर्यंत खूब जाण हांगासर तोखणाय करता, कशें आशिल्लें? ह्या वर्सा रिस्पॉन्स म्हळें जर जायत गर्दी नाशिल्ली, पूण दर्दी डेलिगेट्स आशिल्ले. गर्दी चड ना, पूण ऑडिटोरियम्स आसात ते ऑलमोस्ट फूल आसात. फूल इन अ सेन्स सोशल डिस्टन्सींग आशिल्ल्या कारणान एक सीट सोडून एक सिटाचेर अशें मेंटेन केल्लें आसा. अँड वी आर गेटींग गुड रिस्पॉन्स एज फार एज डेलिगेट्स आर कन्सर्न. व्हेरी सिन्सियर अँड हॉनेस्ट डेलिगेट्स हू आर दी फिल्म लवर्स. म्हळ्यार रेग्युलरली इफ्फी जी टायमार जातली नोव्हेंबर, तशेंच ह्या फुडें कंटिन्यू जातली, म्हणजे ह्या वर्सा 2021 नोव्हेंबरान इफ्फी जातली परत? डेफिनेटली आमची हे जे 52nd एडिशन आसा ते नोव्हेंबराच्या म्हणजे नोव्हेंबरान जातलें, वीच वॉज एक्चुअली फ्रॉम 20th नोव्हेंबर टू 28th नोव्हेंबर. एज म्हणजे प्रिवियसली हाव इट वॉज हॅपनिंग फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, द सेम वे इट वील बी डन. आतां प्रॉब्लम हो 51st आसा तो मातसो डिले जाल्लो, बट अगेन इन दीस इयर 2021 वी वील हॅव 2 एडिशन्स. पंचवीस ते 29 जानेर मजगतीं जावपा आशिल्ल्या विधानसभा अधिवेशनाक 750 प्रस्न, 195 तारांकीत, 556 अतारांकीत. सभापती राजेश पाटणेकरान प्रुडंटाक सांगलें. 26 जानेराक प्रजासत्ताक दिसा कामकाज आसचें ना. 4 दिसांचें कामकाज. पयले दिसा राज्यपालाचें अभिभाशण जातलें. 4 खाजगी विधेयकां, 6 सरकारी विधेयकां येतलीं. ह्या 4 दिसांक पयले दीस राज्यपालाचें अभिभाशण आनी एक बारीकसो कितें बिझनेस आसतलो. आनी उरले 3 दीस जे मेळटात भितून थँक्स टू द गव्हर्नर एड्रेस हो कार्यक्रम म्हणजे हो विशय आसतलो. 3 दीस प्लस स्टार क्वेश्चन्स, पॉलिटिकल टेन्शन, 0 आवर्स, बिल्स येतली, प्रायवेट मेंबर्स येतली, गव्हर्मेंट बिल्स येतली. शुक्रार प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन्स आसा.
स्टार आणि अस्टार क्वेश्चन स्टार भितर जवळ जवळ 195 क्वेश्चन्स येयल्यात अनस्टारा भितर 556 येयल्यात दोन्ही मेळून जवळ जवळ 751 आसा प्रायवेट मेंबर बिल्स आमच्या कडेन 4 येयल्यात प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन्स 5 येयल्यात आणि गव्हर्मेंट बिल्स 6 आसा कारण की गव्हर्मेंट बिल्स फुडें वाडोवंक पण शकता अशा विशयांचेर हे 4 दिसांचें अधिवेशन चलतलें ह्या वेळार सुद्दां आमी विजिटर्स गॅलरी आहा ती आमी बंद केली आनी ज्यो कितें गायडलायन्स आसात त्यो आमी फॉलो करतले सरकार नवे वॅकन्सी काडटा तातूंत सरकारी कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचाऱ्यांक प्राधान्य दिवचें म्हणून सरकारी कर्मचारी संघटना मागता 10,000 वॅकन्सी काडटा म्हणून मुख्यमंत्री एक सारको जाहीर सांगत आसा हजारांनी कर्मचारी फाटले 20-25 वर्सां कॉन्ट्रादाचेर आसात सरकारान तांचो आदीं विचार करचो कोणाचो परफॉर्मन्स रिपोर्ट बरो आसा तांकां खंय घेवचे सीएमान घेतिल्ले आसा की आमी घेतले लीव वॅकन्सी ऑर ऑन रेगुलर स्टाफाचेर म्हजें म्हणणें जे पळय कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसात प्रत्येक डिपार्टमेंटान जे पळय कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसात जेणी 5 वर्सां कंप्लीट केल्ले आसा ते 15-20 वर्सां तेणी सर्वीस दिल्ली आसा गव्हर्मेंटाक आनी तेंचो जो पळय कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट जो पळय आसा तो बरो आसा इज अ बेस्ट रिपोर्ट आसा त्या एम्प्लॉईक जेंका एक्सपिरियन्स आसा ऑफिसरांक कन्सिडर करून तांकां पयली प्रिफरन्स दिवचो ह्या 10,000 मदीं आनी तांकां खंय तरी न्याय दिवचो कित्याक थोड्यांची एज बार ऑलरेडी 40 इयर्स जाल्ली आसा तांकां एम्प्लॉयमेंटाची खंयच शाश्वत ना ते खंयच एप्लाय करूंक शकनात एक एडवर्टायज जाल्या पासून एप्लाय करूंक शकना ह्याच एजेर कॉन्ट्रॅक्ट बेजीचेर ते आपल्या जीवन जगतात तेंचे कडेन लोन आसता घर सांबाळपाचें आसता भुरगीं व्हड जाल्लीं आसतात तूं लग्नाचे जाल्ले आसात तांकां हांगा खंय तरी न्याय दिवचो तेंची कॅरियर पळोवचें आनी हे 10,000 जे पळय एम्प्लॉई आसात ते घेवपाची त्या हेजेर कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाक फर्स्ट प्रिफरन्स दिवचो हें एसोसिएशनाचें ठाम मत आसा तशें प्रोविजन करपाक जाता न्हू प्रोविजन तर गोवा गव्हर्मेंटाचें कशें करपाक जातलें तेणी तर बरें डिसिजन घेतलें आतां असेंब्ली 25 तारखेच्यान स्टार्ट जावपाचें आसा तेणी एक रेजोल्युशन घेवचें नव्या झेडपीच्यो कचेरे सावन मागण्यो सुरू उत्तर गोंय झेडपीची पयलीच आमसभा जाली सरकार बीजेपीचें आशिल्ल्यान कामां जाग्यार पडटलीं म्हणून झेडपी उमेदीर आसात म्हणून अध्यक्ष सांगता तालुको समित्यो धरून सगल्यो समित्यो पयले बसकेंत नेमल्यो नवे झेडपी भवन जाता म्हणसर सरकारान तात्पुरतें ऑफिस दिवचें म्हणून थाराव नॉर्थ गोवा जनरल बॉडी मिटींग जी हांवें कंडक्ट केली सगळ्या झेडपी मेंबरांक घेवन आमची स्टँडींग कमिटी आहा ज्यो भरपूर 5-6 कमिटी आहा ते 5-6 कमिटी काडल्यो म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ जनरल स्टँडींग कमिटी मेन कमिटी आहा जिल्हा पंचायती जे मेंबरांक घेवन 5-6 मेंबरांक घेवन जी कमिटी करता तेज्या उपरांत फायनान्स ऑडिट एंड प्लॅनिंग कमिटी तेज्या उपरांत एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीयल कमिटी काडली आमी मागीर सोशल जस्टीस कमिटी काडली एज्युकेशन एंड हेल्थ ही कमिटी काडली तेज्या उपरांत आमी तालुका डेव्हलपमेंट जी कमिटी आहा ती कमिटी काडली आनी त्या कमिटीन प्रत्येक म्हणजे जे 4 तालुक्यांचे जे 25 जे मेंबर आहा ते 25 मेंबरांक आमी सगळ्या कमिटीन घातले आमी बजेट सँक्शन आमचें जालें बजेट सँक्शनीची जो पयसो जे आमचो फंड येता तो फंड म्हणजे बजेट केली आनी ते बजेटीन आमी जे सगळ्यांक पयशे कितें हे आहा फंड जो आहा सगळ्यांक इक्वल फंड इक्वल रायट बीन आसतलो तो आमी सगळ्यांक सांगलें आमकां सीएमान सांगलेलें गोंयच्या सीएमान की जी बिल्डींग आहा जे 2 हे जातले भवन जातले नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा हे जिल्हा पंचायत भवन जी बिल्डींग मातशी पोरणी जाल्लेली आहा आनी ती बिल्डींग भरपूर अडचण आहा रेजोल्युशन घेवन आमी फॉरवर्ड केल्लेलें आहा की मागणी केल्लेली आहा की आमकां इमिजिएटली एक बारीकसो खंयसर तरी आमकां जिल्हा पंचायतीक नॉर्थ गोवा आमकां एक बारीकशें ऑफीस दिवचें ते रिटर्निंग हॉली आहा जे नाला आसा व्हडले ते थोडे सरकारा मार्फत आमी जे कितें आहा ती सरकाराक सांगून जे आमी ते डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर जावं सीएमाक सांगून जे आमी चालीक लायतले आनी आतां जे फंड येयला ते बद्दल ते भरपूर खोशी आहा सरकाराचेर भरपूर खोशी आहा सरकार आमचो आसा म्हणटा ते मेळावले ग्राम बचावाची आतां आंदोलकांच्यो ट्रान्सफरी आनी तांचेर घाल्ल्यो केशी फाटीं घेवच्यो म्हणून मागणी मेळावलेकार सकाळीं क्रायम ब्रांचींत पावले
IIT आड आंदोलन करतल्यांचेर आरोप लावन केशी घाल्यात त्यो खंय फाटी घेवच्यो नाजाल्यार 26 जानेराक आंदोलन. आपूय तीच मागणी धरून रावल्यात. केशी फाटी घेयात, जमीन थळाव्याच्या नांवार करात. तुम्ही लोकांच्या प्रेशराक येवन हो IIT प्रोजेक्ट कॅन्सल केल्लो आसा, पूण एट द सेम टायम जे सिरियस ऑफेन्सीस तुम्ही तांचेर घातला आनी जे तेंच्या माथ्यार जी तलवार तुम्ही दवरला ती तुम्ही अजून काडूना. आमकां काही सोर्सीसांतल्यान हें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की पुलीस, द क्रायम ब्रांच ऑफ गोवा इज प्लॅनिंग आनी तांच्यांनी सगळे तयारी केला की हे ऑफेन्सीस जे आसा ते चार्जशीट करचे म्हणून. जर हे चार्जशीट जाले जाल्यार लोकांक कोर्टान पावटी मारच्यो पडटल्यो. जेन्ना वाळपयचे गांवाचे गांव एकट्यान जावपाक लागले तेन्ना हो बाबा जो आशिल्लो तो बाबू जावन लोकां मुखार उबो रावलो. त्या बाबून ह्या लोकांचेर जे ट्रान्सफर ऑर्डरीज माथ्यार मारल्यात न्ही त्यो ट्रान्सफर ऑर्डरी तांच्यांनी रिवोक करच्यो. जो ही फायट जी आसा ती खरी तर लँड रायट्साची फायट आसा. ज्यो जमनी लोकांच्यो आसात त्यो त्यांच्या नांवार करात. इतले मजगती क्रायम ब्रांचीन वचून आयल्या उपरांत मेळावलेकारांनी सरकारा कडेन केशी फाटी घेवच्यो म्हूण मागणी केली, नाजाल्यार 26 जानेराक खंय आंदोलन. प्रोजेक्टूच स्वता स्क्रॅप जाल्लो आसा जाल्यार हो आनी अन्याय कित्याक करता आमचेर हो अजून पर्यंत कळना. गोंय सरकारान बेगीनच्या बेगीन ही जी FIR घातल्या, आमचेर जी केसीस घातल्या त्यो सगळ्यो क्वेश करच्यो अशें तांचे कडेन आमची मागणी आसा. आनी फाल्यां जे तेंच्यांनी ठरयल्लें आसा आमकां टेक्निकल अरेस्ट करपाचें तें बीन न करचें आनी बेगीनच्या बेगीन आमकां क्लीन चीट दिवची. आयज पर्यंत आमच्या वांगडा कसलें तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन करूना, हें आमकां कितें डिटेल्सान कांय दिसलो ना आनी कांय आमकां सांगू ना. आयज आमी डेली जाली 2 वरां जाली सकाळचें येता हांगा सायन मारता आमी वयता. जे उतार मुख्यमंत्र्यान दिल्लें तें पाळचें, नाजाल्यार सत्तरीन आयज एक हें आसा आवाज आसा ती फाटी जर घेयना जाल्यार हेचेर 26 जानेवारी आसतली तेच दिसता आमी व्हडल्या रॅलीन हेचेर हें केल्लें डिसिजन घेतलें. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्कायचो ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.